आज आम्ही वास्को आसा आणि आमच्या फाटल्यान म्युनिसिपालिटी आसा आणि म्युनिसिपालिटीचो कालूच आम्ही अशें आयकलां की हांकां न्ही 7th पे हेजे पळय आसा पेमेंट ते तांकां मेळोंक नासलेले आणि चीफ ऑफिसर पळय आसा आमच्या वास्कोचो आसा दिपेश पिर्योळकर म्हणून ह्या चीफ ऑफिसराक येयल्या उपरांत हे 2016चे जे पेंडींग आसलेले काम पैसे इन्कम हांकां भितर येनासलेले लोक हांकां कितें आसा टॅक्स आहा जावं आनी कितें आसा लोक हांकां दिनासल्या कारणान तेंचे खुबशे वर्साचे जे रिटायर जाले ते पेमेंट म्हणनाका 7th पे म्हणनाका हे सगळे पेंडींग उरले। आतां चेअरपर्सन बोरकर तशेंच चीफ ऑफिसर पिर्योळकर ह्या दोगांनी मेळून आनी कॉन्सुलरांनी थोड्यांनी मेळून देखून हातभार लावन हे पयशे ह्या लोकांक मेळ्ळे आणि सगळ्या हे जे आसा लेबर जे आसा ते सगळे हॅपी आसा की आमकां इतली 2016 पासून आमचे पेंडींग उरलेले हे आतां आमकां मेळ्ळे म्हणून खुशालकाय आसा आणि हेकाच लागून आज आमी वास्को म्युनिसिपालिटीन आसा आमी हांगासर आज येयले चीफ ऑफिसराक मेळपाक आनी चेअरपर्सनाक मेळपाक आनी थोडे उपरांत तांकां हांव मेळटलें आनी तांकांय विचारतलें हांव की हे पेंडींग उरोवन तुमी कितें केलें कशा रितीन तुमकां पेंडींग हे उरले हेच आमकां जाणून घेवपाक जाय। कितें आसा जायते फावटी न्ही सरकार हांकां जे पयशे धाडटा हे आनी कित्याक लागून तरी मोडले दिता लोकांनी जो टॅक्स आहा तो खरो म्हणून जाल्यार हांगासर भरपाचो कॉन्सुलरांक हे पडोन वचोंक ना। आतां सरकारान 20 आसलेले कॉन्सुलर 25 केल्या तरी सुद्दां त्या कॉन्सुलरांक न्हू काम तेंचें वांटून घातलां तरी काम तेंचें सारकें जायना नाका आसलेलीं कामां ते करतात जे इन्कम हांकां भायरसून घेवपाक जाय हे हांकां वसुली करपाक हे कॉन्सुलर भर दिना। चीफ ऑफिसर ह्या फावटी हांकां एक असो मेळ्ळा बरो मेळ्ळा जेणे करून हे सगळे तो हाडटा बरी कामां करता आणि हेकाच लागून 2016 पासूनचे जे काम आसा हे हेंच्यांनी आज दाखोवन दिले आनी काल पर्यंत हेंच्यांनी पूर्ण काम लोकांक जे जे पयशे रिटायर जाल्ले पयशे आसलेले जावं आनी कसले पयशे आसले 7th पेचे आसलेले तो तेंचो एकाउंटर परब आसा तेणें म्हाका सगळी म्हायती दिली आणि ते आम्ही सगळे क्लियर केला अशें तेणें म्हटलें आणि आता डिसेंबरान कोण रिटायर जाले आसतले त्या लोकांक दिवपाक लागून आमी उरल्या पण बाकीचे पयलींचे जितले आहा ते परबान सांगलां म्हाका की सगळे क्लियर केले म्हणून आणि हांव लोकां कडेन वास्कोच्या लोकां कडेन मागता की टायम टू टायम टॅक्स भरत वचा कित्याक म्युनिसिपालिटी ही अशी आसा हेतून आमकां म्हणजे आमचें कितें काम आसा म्हणजे आमकां फुटपाथ जावं आमकां रोड जावं आनी कितें आसा मागीर आमचे वर्कर जावं कचरो आसा साफसफाई आसा हे सगळे आमकां त्या पयशान करून घेवचें पडटा आनी हेकाच लागून आमी लोकां कडेन मागता की टायम टू टायम सगळे टॅक्स भरत जावं आनी सगळें बरें करप आसता।